Kargil war, which was fought during the months of May, June, July 1999, is one of the rare battles which was not fought before after independence by a country. This was a battle which was fought by junior leaders, young officers, young JCOs, and our Jawans. तांकां समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव तांकां याद करता, तांकां श्रद्धांजली दिता आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर. खरोखरूच कारगिल युद्ध, कारगिल विजय दिन हो पुराय देशभर आयजूय याद काडलो वता आणि समेस्त गोंयकारांक, तरणाट्या युवक युवतींक आव्हान करता, आमी बी म्हाका दिसता देश प्रेम हो सदोदीत आमच्या मदीं असो जागच उरपाक जाय आणि तो देश प्रेम परत एकदा व्यक्त करपा खातीर मिलिटरी फोर्सीस आसतले, नेव्ही फोर्सीस आसतले, एअर फोर्सीस आसतले, गोंयकारांनीय बी अशाच पद्धतीची प्रेरणा घेवन तांच्यांनी जॉईन जावपाची गरज आसा. टायम कसो आसलो तेन्ना 1999 कारगिल युद्ध जाल्लें पळय तेन्ना खुबशी परिस्थिती वायट आसलेली. वायट म्हणजे असो अनुभव आसलो की तेन्ना आमच्या कडेन तितको हे अनुभव म्हणजे अनुभव आसलो, पण तितके जे दोंगर आसले, पहाडी आसली, ती चडपाक तितको कश्ट करचें पडटालें आनी तेतूंतून आमी सगळ्यांनी जे भारतीय सैन्यान तेन्ना खुबशे यत्नां सहन करून विजय संपादन केलो. आमचे कारगिल हेच्या खातीर कारगिल युद्ध आसलें त्या जेच्या आमचे जे भारतीय सैनीक शहीद जाला तांकां आदरांजली म्हणून आमचो गोंयकार युनिवर्सिटी सैनीक संघ हेंच्या आज ह्या शहीद स्तंभा कडेन आमी वाळपय हांगा कार्यक्रम केल्लो आसा. आज कारगिल दिवस म्हणून आज मनयलो गेलो वता आणि 22 वर्सां पयलीं जे ऑपरेशन विजय जालें कारगिला खातीर, तो एक दीस तांचे बलिदानाचो दीस म्हणून आमी याद करता आनी तांच्या विजयाचो दिसूय म्हणून हे दोनूय मेळून आमी तांचो याद करतात. उस युद्ध में हमारे पास 27 जवान मारे गए थे और हज़ारों सैनिक जख्मी हुए थे. उन सब की याद में आज जो वास्को के प्रमुख समाज सेवी हैं गाजी सालकर जी, उन्होंने उन जवानों को श्रद्धांजलि के लिए ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि जितने भी हमारे एक्स मैन हैं, चाहे वो गोवा में रहने वाले हैं या जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं, 24/7 हमने जब भी उनको याद किया है वो हर बार हमारी मदद के लिए अपने सब काम छोड़ के हमेशा आगे आए हैं